भौमाचो इशू आमी पळयलो. आतां तर सरकारान सगळी प्रेजेंटेशनां केली, सगळें केलें, बट लोक अजून कन्विन्स जायना. कोण जस्टिफायड कसो दिसता तुका सद्याच्या परिस्थिती भितर? नाही, तशें कन्फ्युजन जाता. लोकांचें म्हणणें आसा की 64 घरां वता आनी देवळाकूय धक्को लागतलो. गव्हर्मेंट म्हणटा देवळाय वचना आनी 60 घरां तरी वचना, भितरली 4च घरां वयता. सो एक गव्हर्मेंट आपले सायडीन क्लिरिफाय करता. आतां हे भितरले खरें केन्ना केन्ना गव्हर्मेंटाची तुका सांगता हांव गजाली. गव्हर्मेंटाचें कशें आसता, तांकां दानत म्हणटा ती ह्या मंत्र्यांची आमच्या ना. बाबा तूं मंत्र्यांची दानत आहा, सरकाराची ना केन्ना ना, म्हणजे ते हेच न्हू, हेच पॉलिसी मंत्री कितें दानत दाखयता आपली कॉन्स्टिट्युएन्सी? हय, हे पॉलिसी करपी लोक न्ही, हेंच्यांनी दानत दाखोवपाक जाय आनी मातसो हात सोडून लोकांक कंपन्सेट करपाक जाय. मोपाचो सुद्दां आमी विशय पळयलो, त्या लोकांक ते नुकसान भरपाई दिवपाचे टायमार हेंचे हात फाटी येतात. सो लोकांक कन्विन्स करात तुमी बाबा रोड रस्ते कित्याक म्हत्वाचे आहात. म्हाका हें जाता नितीन गडकरीची, तेजी एक मुलाखत पयर हांवें आयकतलो, जाल्यार त्याच्या सासऱ्याचेंच घर मोडलेलें नागपुरा सायडीन खंय तरी हायवे खातीर. सासऱ्याचें सुद्दां तेणी घर मोडलें आपल्या हायवे खातीर. सो अश्यो गजाली आसात. सो लोकांक पटोवन दियात रस्ते कशे म्हत्वाचे आहात ते, आनी ज्या लोकांची घरां वयतली तांकां तुमी कॉम्पन्सेट करा. दुसरी गजाल, गोंयांत जमनीचो एक मोठो प्रश्न आसा. सो लोक जे सांगता पळय 64 घरां म्हणून, ती घडये 4 पेक्षा चड आसतली. सरकार 4 म्हणटा, पूण चड घरां आसतली, पूण हेंच्या कागदपत्राचेर ती घरां नासतली, असो विशय आसूं येता भितर. रोडा सायडीन सरकार लास्टाक डॉक्युमेंटेशनाचेर वतलो आनी लोकांक कशी कडेन अशें करून लोकांच्या पोटार हे लात मारतात. सो ते जावपाक जायना. लोकांक तुमी सारकें कॉम्पन्सेट करा आनी जे खरें कितें आसा पळय म्हायती ती लोकांक मुखार हाडा. इल्लिगल घरां आसा मरे जाल्यार हाडा न्हू, लोकांक सांगा न्ही लोकांक की बाबा ती इल्लिगल घरां ती वयतली म्हणून. अशें लोकांच्या पोटार असो लात मारून हें करून जावचें, रस्ते करून जावचे. कोण बिकॉज इट हॅज रीच्ड अ टिपिंग पॉयंट नाव. नाव गव्हर्मेंट हॅज टेकन अ स्टॅटिस्टिकल पोझिशन, people have taken a kind of a humanist and moral position. कोण बरोबर दिसता? एक्चुअली हे हायवेच्या एक्सपान्शनाचे इशू पळय प्रमोद, आमकां गोंयांत हायवे एक्सपान्शन म्हणटा इशू पळोवची. 2-3 कडेन हे बॉटलनेक्स आसात. एक पर्वरे बॉटलनेक जाली हायवे, दुसरी कुंकळे बाळे एरियेक बॉटलनेक आसा, थंयच चड एक्सिडेंट जाता आमी पळयतात. तिसरी बॉटलनेक करमळे खोर्ले, चवथी भोमा. ह्यो 4 बॉटलनेक्स गोंयच्यान कश्योच वचनात आनी दे आर कंट्रिब्युटींग टू मेजर एक्सिडेंट्स टुडे. सो ह्या 4य गजालींनी, ह्या 4य स्पॉटांनी हायवे रुंदीकरण अथवा बायपास हो जायच हाका ऑप्शन ना, कारण दे आर कंट्रिब्युटींग टू ऑलमोस्ट 50% ऑफ द एक्सिडेंट्स एंड डेथ्स. 4य बॉटलनेक्स. आतां ह्यो 4य बॉटलनेक्स तयार कश्यो जाल्यो? थंय तुमी सायडीन जर पळोवश्या 4य कडेन ट्रेडिशनल घरां ही खूब कमी प्रमाणात आसा. ती हायवेच्या लँड एक्विजिशना नंतर आयल्यान. पर्वरी आयली, कुंकळे आयली, भोमाय आयली, खोर्ले आयली, सगळीं हायवे एक्सपान्शना नंतर सायडीचे रोड वायडनिंगां आयली. ती सुद्दां जरी काडीत थंय बरे पैकी 2 ते 3 लेनी आज तयार जातात. सो सरकारानूच हो प्रश्न तयार केला. पयलीं लक्षांत दवरया की आपल्या वायडनींग एरियेक एक्वायर केल्ले एरियेक घरां येवपा दिवप, अथवा बारीक गाडे, बारीक टपऱ्यो, बारीक हॉटेलां आनी मागीर ते चार्ज घेतात. सो हो सरकारान प्रश्न तयार केला आनी आपणे जर तो प्रश्न तयार केला, सरकारान तांकां आतां कॉम्पेन्सेट करपाची तयारी दाखोवंक जाय आपल्या बोल्सांतल्यान मोडून. दुसरी गजाल अशी आसूं येता की गोंयांत खूब कडेन क्रॉसीस अथवा घुमट्यो आडव्यो येतात. म्हजे कारण गोंयकारांनी हाजेर निर्णय घेवंक जाय की कांय कडेन जर अशे डेथ अशे स्पॉट्स जर आमी हें करतले, ती घुमटी आसूं जावं क्रॉस, बाबा तो काडून दुसरे कडेन रिहेबिलिटेट करपाक गोंयकारांनी तयार जावंक जाय. कारण क्रॉस हो कोण तरी एक्सिडेंट ज्या जाग्यार वता, एक्सिडेंट जावन त्या स्पॉटार ताज्या नांवान कोण तरी केल्लो आसता, आपलो मनीस गेल्लो आसा, कोणें घुमट्यो बांदिल्ल्यो आसता. ह्यो खूब तेंपाच्यो थंय आशिल्ल्यो बी असो म्हणपाचें हें ना. सो भोमो सुद्दां बारीक ती घुमटी काडत, थोडी हेवटेची उडयली, थोडी ती घुमटी शिफ्ट केली, देवळा हातला येलो ना जाल्यार जावंक शकता काय. अथवा फ्लायओवर व्हरून जर तो पीपीपीन करतात, जर ताका टोल आसा जाल्यार तुमी खर्च कित्याक पळयतात, फ्लायओवर कित्याक व्हरनात. अथवा कोणाच्या भाटांतल्यान वता, तागेली कल्टिवेबल जमीन सांबाळून जसो इस्टर्न बायपास मडगांव विचार करतात, शेतां न बुडयता स्टील टावेल्यान व्हरचो, बुडचेंय ना आनी शेतांय वाचतलीं. सो देर आर ऑप्शन्स. गडकरी कडेन आज इतले तरेचे डिझायन्स आसात हायवे बांदपाचे. देर आर लॉट ऑफ ऑप्शन्स. ती कल्पकता हांगा पावला, ती कल्पकता हांगा पावना. आनी दुसरें, लोक म्हणून आमी जे भोमकार म्हणून म्हणटात, इट इज नॉट युनेमनिमस. थंय 2 ग्रूप आसा हें आमकां लक्षांत दवरूंक जाय. थोड्यांक भितरल्यान तें गेल्लें जाय,
थोड्यांक आपल्या भाटांतल्यान गेल्ली नाका म्हणून आसा तसोच रुंद जावन गेल्लो जाय, थोड्यांक आपल्यो प्रॉपर्टी वता म्हणून तेवटेन गेल्ल्यो जाय. थंय दोनूय गट आसा आनी मंत्र्यांक आमदारांक ते पक्के खबर आसात खंयचे वटेन खंयची स्ट्रेंथ आसा ती, त्या प्रमाणे ते फुडें वता. ते फुडें वता. हय किशोर, हो जो इशू आसा बरोबर कोण हांव म्हणटा नाव इट हॅज रिच्ड अ टिपिंग पॉयंट. जनरली वेन पीपल वर्सीस गव्हर्मेंट आसता बरोबर कोण हो इशू जनरली येना. पूण आज सरकारान एक पोझिशन घेवन सरकार प्रेझेंटेशन करता, हें करता, दुसरे वटेच्यान लोक आसा जे आपली भावना मांडटा. प्रमोद, बरोबर सरकार आसूंक शकना हें हांव ठामपणान सांगता. कितलेंय जरी आमी सांगलें न्हू, कारण कशें आसा, बरोबर सरकार बरोबर जर म्हणटलो गेल्या पयलींचे अनुभव जे आमी पळयल्या ते अनुभव पळयचे जाल्यार सरकार हो स्थानिकांक केन्नाच वेवस्थीत पद्दतीन म्हायती दिना. आयज आमची परत तूं म्हणटलो परत पेडण्यां येयलो, आमच्या हायवेक ज्या पद्दतीन सरकारान फटींगपणां करून आयज जी वाटोळें करून दवरला पळय, तेंच वाटोळें फॉर्माचेर जावपाचें. सरकार जर इतको बरोबर आसा न्हू, पळय ते दिसूच मुख्यमंत्र्यान आमचे स्टेटमेंट केल्लो विकास कामांक विरोध करचो न्हू लोकांनी म्हणून. विकास ही एक कंटिन्युअस प्रोसेस, तो जावचोच पडटलो. PWD मिनिस्टर निलेश काब्रालान प्रेझेंटेशन दाखयलें की कशा पद्दतीन घरां वयची ना, 4च घरां वयतलीं. प्रमोद, खरोखरूच हो हायवे एक्सपान्शन जर राज्याच्या हिताचो आसा आनी सरकाराक जर खरोखरच दिसता की आमी कांयच नुकसान ते करिना, एक सरकार प्रयोग कित्याक करिना? 33च्या 33 आमदारूय चला भोवमान, बसा त्या लोकांक आफया, बरे भशेन तेंचे कडेन उलया, संवाद सादा, तांकां पटोवन दिया की कशा पद्दतीन खरीच घरां वचना म्हणून. हें करूं शकना सरकार. सरकार त्या लोकां पासून कित्याक पयस धांवता हेंच म्हाका कळना. पयस कित्याक कोणी तुमी ते एका भोमातल्या त्या एका वाड्या वयल्या लोकांक इतके भियाता? तुमी जर खरेच प्रामाणीक आसतात न्हू प्रमोद, आय अपील गव्हर्मेंट, यू गो इन फूल स्विंग टू द विलेजर्स, कन्विन्स देम की आमी तुमच्या विरोधान कांयच करिना, कसल्याच पद्दतीचें नुकसान जायना, तुमचें आमी कशें रिहॅबिलिटेशन करतले, तुमकां कशें तुमचें नुकसान जावचें ना हाची जतनाय घेतले. असो जर एक प्रयोग प्रमोद ह्या निमतान भोमाच्या निमतान जर जायत जाल्यार दॅट वूड बी अ रियली पॉझिटिव्ह सायन फॉर अनादर. पण म्हणतो पास्ट एक्सपिरियन्स जर पळयलें जाल्यार यंत्रणेचेर विश्वास दवरप कुस्तार जाता. अजिबात ना. पिसो यंत्रणेचेर विश्वास दवरप. फायनल. Transparency is the key word here, because 64 versus 4 is a figure which you can't really, huge discrepancy. Huge discrepancy. Yeah. 64 लोक म्हणटा 64 houses, that means 60 houses are illegal according to the government, because government is saying only 4 houses. So somewhere एक काही तर चुकता. आणि किशोरान जशें म्हणला तशें you are opening a new dimension here. You are saying that government is only considering those houses which are legal. Yeah. अशें दिसता की you are considering that 60 houses are illegal. पण whether it is illegal, legal तो म्हणटा एक दुसरोच हें. But to displace people is going to be a huge this thing. When you are trying to displace so many people, एक घर मळप आणि एक rehabilitation म्हणटा ultimately ती घरां आसात न्ही थंय. हां, तितून you are trying to displace people, throw them out of their houses. Rehabilitation म्हणटा, पण हेजे पयलीं rehabilitation कितें जालें तें आमकां खबर आसा. So, and forget about that compensation and other things. Compensation think जाल्ली 10-15 वर्सां जालीं अजून ते मेळोकूच ना लोकांक. So we have a very bad past, where people have been hurt. So हितून भितर लोकांचे ट्रस्ट डेफिसीट. हां, ट्रस्ट डेफिसीट आसा. सो ते कॉन्फिडन्सान घेवपाक एक ट्रान्सपेरन्सीचो बरो हें आसा. आनी तुवें अशें म्हणलें ते भाशेन MLAs have to come together, ministers have to come together, go there on the site and sort it out, and win the confidence of people. And that's the way you should go forward. If you are bulldozing through houses, bulldozing through people's properties, you are going to create a lot of resentment and a lot of mistrust against the